आमचे पार्टीचे अध्यक्ष मनोज परब, सगळ्यांक तुमकां खबर आहा की देशाचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी आयज गोंयांत येवपाचे आसा. सो आमकां दिसलें की तेका एक मेसेज दिवचो. एक रिजनल पार्टी, एक गोंयकारांची पार्टी, गोंयांत कितें चल्लां, गोंयांत कशे लोक रस्त्यार येता आपलो जागो सांबाळपाक, आपले अस्तित्व सांबाळपाक. आमी कोडार पयले, आमी चिंबला पयले, कशे लोक रस्त्यार येता आनी संघर्श करता. आमी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशनूय पयले. मागीर आमी मेगा प्रोजेक्ट्स जे दिल्लीकरांची मेगा प्रोजेक्ट्स येता तेजेरूय आमी पयले. आनी मेन ती गोंयकारांचें अस्तित्व, गोंयकारांची आयडेंटिटी आसा ते अमित शाह एक मेसेज दिवपाक आयज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयला. तुम्ही पयले की काल आझाद मैदानाचेर आमी विलेजर्स, चिंबल विलेजर्स एक प्रोटेस्ट केलो आनी जो फाउंडेशन स्टोन दोन प्रोजेक्ट्स युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ चिंबला गांवांत येता त्या लेकी कडेन तेजेर आमी काल आवाज उखल्लो आनी ते प्रोजेक्ट नाका म्हणून अमित शाहक एक मेसेज दिली कित्याक तो वर्च्युअल फाउंडेशन करता म्हणून. आनी तेजो बेज एकूच आसलो की जशें की आमी दुसरे कडेन पळयलां, आमी कोडारूय पळयलां की थंयसर एक ट्रायबल ती विलेज आनी तो गांव एक ट्रायबल वॉर्ड, थंयसर कशे लोक आवाज उखल्लो आनी कशे लोकांनी तो IIT प्रोजेक्ट स्क्रॅप केलो. सो ते बेसाचेर आमी तेका एक मेसेज दिली की कशे चिंबलाचे ट्रायबल्स आयज हे तयार लेक वाचोवपाक फुडें सरलेले आसा. आनी तोच फुडें विशय आमी आतां रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी आमी ऑलरेडी तो असेंब्लीन आमच्या विलेज बर्गरान मांडलेलो आनी तेजेर मागीर चर्चाय जाली, डिस्कशनय जालें, अपोजूय केल्लो तेणी. मागीर आमी आमचे थ्रू पार्टी आमचे लुसियो रोंकर आनी हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तेजेर मागीर अपोजी करून आमच्या पार्टीचे तेका विलेजरांनी सपोर्ट दिल्लो. सो आयज तो सपोर्ट दाखोवपाक आनी अमित शाह आमच्या पार्टी कडसून मेसेज दिवपाक आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स परत आमी घेता तो इशू. आनी मेन म्हटल्यार आमी लोक चिंबोलकार आनी हांव एक रक्ताचो ट्रायबल, तेंच्या वतीन ट्रायबल्साच्या वतीन आमची एक रीत आसा की कोणी एक गेस्ट येयलो नाजाल्यार कोणी एक आमचो भायसून एक कोणी गेस्ट येयलो जाल्यार तेका आमी वेलकम करता, तेका बरें जेवण दिता, तेका बरें उदक दिता आनी तेका बरें एक तेका वेलकम दिवन तेका तेजें स्वागत करता. सो अमित शाह जो आयज येवपाचो आसा सो तेका एक रक्ताचो ट्रायबल जावन हांव एक विनंती करता तेणी चिंबल गांवांत येवचें आनी चिंबल गांव कसो आहा, हे तयार लेक आमची कशी आहा, जिका आमी आवय म्हणटा, जीवनदायिनी म्हणटा, आमची लायफलायन म्हणटा, तेका पळोवचें आनी कशे आमचे सगळे ट्रायबल्स ते उदकाचेर जगता. आनी ते मेसेज दिता तुका की जर तयार लेक ना जाल्यार आमकां उदक ना आनी उदक ना जाल्यार चिंबल गांव ना. तुवें पळोवचें आनी येवचें आनी पळोवचें. आनी तुमी जशें BJP एवरी टायम म्हणटा की ह्या दिसांनी तुमी पळयलां की ST रिजर्वेशन तुमी असेंब्लीन पार्लिमेंटात दोनी हावजांनी पास केल्ले आसा. मागीर तुमी गोंयचो स्पिकरूय तुमी आतां ST केल्ले आसा. मागीर एक व्हडले ट्रायबल मिनिस्टरूय तुमी STचोच केल्लो आसा. मागीर ZPचो नॉर्थ गोवा प्रेजिडेंट तुमी ट्रायबलूच केल्लो आसा. जाल्यार तुमी ट्रायबल चड करता जाल्यार ट्रायबलांचो अत्याचार जाता जेन्ना तुमचे तेंचो जागो वयता, तेंचो अस्तित्वाचो प्रश्न येता तेन्ना तुमी फाटीं कित्याक करता. सो हे अमित शाह जो आयज येवपाचो आसा तो फाउंडेशन स्टोन वर्च्युअल जो करता तेणी ते वर्च्युअल करच्या पेक्षा फिजिकली येवन ते सायट पळोवचें आनी मागीर फुडलो विचार करचे. आनी तुमकां एक उदाहरण दिता की काल जे पंचायतीन कितें जालां तें. जशें की आमी ऑलरेडी काल सांगलां की स्टॉप नोटीस जी पंचायतीन काडलेली आसा, जो BJPचे सरपंच आसा, BJP पंचायत अंडर सेक्शन 66 तेंच्यांनी स्टॉप नोटीस काडलेली आसा. तेज्या पयलीं थंयसर पंचायतीन एक वादूय जाल्लो जेन्ना आमी सरपंचाक विचारले, आमच्या भुरग्यांनी विचारले की तूं ओपनली कित्याक ह्या प्रोजेक्टाक अपोज करना, कित्याक तुवें तुज्या मंडळान नोटीस काडला. मात तुजो मिनिस्टर म्हणटा रोहन खंवटे म्हणटा की आमी कॉन्फिडन्सान घेतला, पंचायती कॉन्फिडन्सान घेतला, MLA कॉन्फिडन्सान घेतला, जाल्यार तूं ओपनली कित्याक येना. तूं BJPचे सरपंच, तूं एक ट्रायबल सरपंच, तूं एक चिंबलचो फर्स्ट सिटीजन विलेजर जाता, तूं ओपनली कित्याक येना. तो म्हणपाक लागलो आमकां कोणी हे प्रोजेक्टाच्या बद्दल सांगूंक ना अजून आनी तुमी जेन्ना प्रोटेस्ट करता, कॉल आउट करता आमकां केन्ना आपयना. सो असो एक वाद जाल्लो आसा. सो आतां तेका आमी एक चॅलेंज करता की
ही जी नोटीस काढला अंडर सेक्शन 63 हो नोटीसीन कितें म्हणटा की हो प्रोजेक्ट जो चलता कंस्ट्रक्शन जे चलता ते स्टॉप जावपाक जाय आणि वॅलिड डॉक्युमेंट्स कितें आहा ते तुम्ही प्रोड्यूस करपाक जाय. आता एक इन्स्टिट्यूशन जाका हेड करता बीजेपीचो सांताक्रूज अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष तोच बीजेपीच्या दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक बीटीडीसीक बरयता म्हणजे ओन कॉन्टॅक्ट बरयता की तुजे डॉक्युमेंट्स आहा ते कितें दी आणि काम आमी स्टॉप करतले म्हणून. आणि तेका तो चॅलेंज कर फाल्यां जर आयज जर इनॉग्रेशन जाता आणि फाल्यां परत काम चालू जाता जाल्यार तूं अमित शाहचेर एफआयआर घालतलो, तूं प्रमोद सावंताचेर एफआयआर घालतलो, तूं टुरिझम मिनिस्टराचेर एफआयआर घालतलो, टुरिझम डायरेक्टराचेर एफआयआर घालतलो. हे संदेश शिरोडकर जो बीजेपीचे सरपंच आहा तेणी सांगचे कित्याक नेक्स्ट प्रोसिजर असो आसा. जर हेजेर कितें बरयलें आसता जर तुमी जर ही स्टॉप नोटीस जर तुमी आयकना तुमी जर स्टॉप करिना जाल्यार फर्दर नेसेसरी एक्शन एज पर गोवा पंचायत राज आमी करतले म्हणून. सो हेका आमी ते सरपंचाक चॅलेंज करता की तुवें हे सांगचें तूं तेंचेर एक्शन घेतलो काय ना तो मागीर कळटलें तूं आमच्या बरोबर आसा काय तूं बीजेपीच्या वांगडा बरोबर आसा तो. मागीर दुसरें आमी हो एक प्रपोजल दिल्लो आसा बीजेपीक आनी स्पेशली आयजूय तें इनॉग्रेशन जावपाचें म्हटल्यार म्हाजें घर. आमी सांगलेलें आसा की म्हाज्या घर अंडर जे गव्हर्मेंट लँड आनी बाकी सगळी जी कॉम्युनिटी लँड तेच्या अंडर जी घरां येता जी एनक्रोच केल्ली लँड आसा ती रेग्युलर करपाचें अशें म्हाज्या घराच्या अंडर इनिशिएटीव आसा. सो आमची जी इंदिरानगरान स्लम आसा आमी सांगला ती 50,000 स्क्वेअर मिटर एनक्रोच आनी चडशे 98% मायग्रंट आशिल्ले लोक आसा ते म्हाजें घर न्हू ते मायग्रंटाचें घर. ही स्किमीचें नांव आमी अशें जाता की मायग्रंटाचें घर. सो ते स्किमीक तुम्ही ते डेमोलिश करचे ते एनक्रोचमेंट डेमोलिश करचे आणि ते म्हाजें घर आहा ते थंयसर काडून ते डेमोलिश करची इंदिरा बस्ती फुल डेमोलिश करची आनी थंयसर तुमी विचार करचो युनिटी मॉल हाडपाचो काय ना थंयसर विचार करचो. कित्याक तुमकां जर गव्हर्मेंट लँड सगळ्या कडेन गव्हर्मेंट लँड दिसता आनी अमित शान हेचो विचार करचो की हे जे एनक्रोच लँड आसा ही जे म्हाजें घर स्किमीच्या अंडर येता तुमी थंयसर ती डेमोलिश करची आनी थंयसर युनिटी मॉल हाडपाचो विचारपूस करची. आणि अशें जाल्लें आसा की आमचो जो एमएलए आसा काल ताका आमी नांवूय दिल्लें आसा बरेशे रुद्रप्पा म्हणून तो फूल गांवाचे आमचो डिवायड केल्ले आसा तेणी मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटी म्हणून तशें डिवायड केल्ले आसा. तेकाय एक मेसेज की हे जर तूं फुडें जर अशेच प्रोजेक्ट गांवांत डिवायड करता जाल्यार आतां फक्त विलेजर्सूच न्हू आरजीपी तुज्या फाटल्यान लागलेले आसा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी हे फूल विलेजीन कसो तूं अत्याचार करता वेगवेगळे तरेचे आमकां त्रास करता स्पेशली ट्रायबल लोकांगेर ते आमी दाखोवन दितले. सो हांव मागता आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटाक मनोजाकडे तेणी सांगचे फुडें हेजेर जो अमित शाह येवपाचो आनी गोंयांत कशे तरेतरेचे प्रोजेक्ट्स हे येता आनी कशे गोंयची आयडेंटिटी आनी कशे गोंयचो जो कल्चर आसा तो डिस्ट्रॉय जाता ते सांगचे. तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज अमित शाह गोंयांत येता आनी अमित शाह म्हटल्यार एकूच गजाल सगळ्या गोंयकारांक उगडाशें येता म्हटल्यार ती म्हादयची की बेळगांव वचून 28 जानेवारी 2023 ह्या वर्सा बेळगांव वचून तेणी भाशण केल्लें तेन्ना कर्नाटकाच्या इलेक्शनाच्या पयलीं की म्हादयचो जो विशय आसा तो आमी गोंय सरकारा वांगडा मेळोन गोंयच्या मुख्यमंत्र्या वांगडा मेळोन आमी तो सॉल्व केला म्हणून. आनी जी म्हादय आसा ती म्हादय आमी जी गोंयची आमी आवय म्हणटा ती काडून आमी कर्नाटकाक दिला कर्नाटकाच्या शेतकारांक दिला म्हणून तेणी डिक्लेअर केल्लें. सो अमित शाह म्हटल्या बरोबर म्हादयचो जो लोकांक उगडास येता आयज आमी अमित शाह आनी सीएम प्रमोद सावंताक दोगांयनू रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आयज गोंयांत जेन्ना ते भाशण करतले दोगूय जाण भाशण करतले स्पेशली अमित शाह तेणी म्हादयचेर आतां फुडें तेचो स्टँड चेंज जाला काय तसोच आसा एक क्लॅरिफाय करपाचें. कित्याक तेच्या सायडीक जो बसतलो सीएम प्रमोद सावंत तो सांगतलो की आमी म्हादयक लागून झगडटा म्हणून आमी म्हादय गोंयांतूच दवरपाक सोदता म्हणून आनी आमी सगळी फायट म्हादयक लागून करता म्हणून जाय त्या आवश्यक गजाली आहा आमी करता म्हणून. पूण तेंचोच होम मिनिस्टर म्हादय कर्नाटकाक विकून येयला आनी तोच होम मिनिस्टरान सांगला की गोंयचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तेच्या वांगडा आसा म्हणून विकपाक. जाल्यार आयज तेंच्यांनी हो सगळ्यात इम्पॉर्टंट विशय जो सगळ्या गोंयकारांक लागता प्रत्येक गोंयकाराक डायरेक्टली अफेक्ट जाता
त्या विशयाचेर अमित शान आयज स्टेटमेंट दिवपाची गरज आसा. आता गोंयची इलेक्शनां आसा तेन्ना कर्नाटकाच्या लोकांक खुश करपाक तेंचे स्टेटमेंट दिले. आता गोंयच्या लोकांक खुश करपाक तरी स्टेटमेंट दी. आमकां आयकपाक जाय तुज्या तोंडांच्यान, आमकां सीएमाच्या तोंडांच्यान आयकपाक जाय, आमकां अमित शाच्या तोंडांच्यान आयकपाक जाय की म्हादय ही गोंयकारांची आनी गोंयांकूच उरतली म्हणून हे स्टेटमेंट आमकां आयकपाक जाय. पळोवया अमित शाह हे स्टेटमेंट दिता काय म्हणून. दुसरे म्हटल्यार अजयान जशें सांगलें आमचे चिमलाचे युनिटी मॉलाचे हेच्याय पयलीं त्याच जाग्याचेर आयटी पार्क हाडपाचो बोवाळ जाल्लो. त्या टायमाचेर रोहन खंवटेची दादागिरी ही सगळ्यांनी तेन्ना पयली की कसो तेज्या मनशांक धाडून थंय स्लोगान एंटी विलेजर थंय एक्टिविटी करताले, एंटी विलेज एक्टिविटी करताले, ते स्पॉटाचेर वचून भाशणां दिताले, व्हिडिओ काडटाले. भितर आता एका पॉलिटिकल पार्टीचो लिडरूय आसा जो आयज ओपोज करता, पूण तेन्ना तेच आयटी पार्क तो सपोर्ट करतालो. आनी तेन्ना लोकांच्या अगेन्स्ट दिशाच्या अगेन्स्ट वचून तेणी प्रयत्न केल्लो, पूण लोकांनी तो प्रोटेस्ट दामून धरलो, लोकांनी आवाज उठयलो आनी तो प्रोजेक्ट आहा तो तेन्ना फाटी काडलो. आनी आता युनिटी मॉलाच्या नांवान हो गांव विकपाचो, गांवा सायडीचे जमनी विकपाचो प्रयत्न हे सध्या रोहन खंवटे, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी बीजेपीचो सरकार करीता. अजयान जशें सांगलें तशें अमित शाह येवचो, कित्याक ते एसटी ट्रायबल आनी खूब दलीत असली भाशणां खूब दितात. तेणी येवचो, चिमला गांवांत तेणी जे पाहुणचार लोक करतले, वेलकम करतले, तो वेलकम करून घेवचो, बरो जेवचो आनी तो गांव पळोवचो. ते गांवांत एसटी लोकांची घरांची हालत कितें आसा, एसटी लोकांचे हालत कितें आसा आनी ते गांवाची हालत कितें जाला इल्लीगल बस्ती नाल्यार इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनांनी, मायग्रंटांच्या झोपडपट्ट्यांनी कितें जाला आनी ते झोपडपट्टी आयज तो रेग्युलरायज करपाक येतलो. तेच्या पयलीं तेणी थंय विजीट करची. आयज जेन्ना चिमला गांवचो प्रश्न येता तेन्ना सगळ्या लोकांक एकूच दिसता की चिमला म्हणल्यार इंद्रानगर, चिमला म्हणल्यार गुंडागिरी. पूण त्या जाग्याचेर चिमला गांवांत एक नीज गोंयकारांचे वाडे आसा, नीज गोंयकारांचो एक सेक्शन आसा जो इम्पॉर्टंट सेक्शन आसा, जेंच्यांनी तो गांव राखून इतली वर्सां दवरलेलो. पूण हे पॉलिटिकल पार्टीज येवन, हे पॉलिटिशियन्स येवन आपल्या मतांक लागून हो गांव काडून मायग्रंटांक विकलो. जशें अजयान म्हटलें म्हाजें घर न्हू तर मायग्रंटांचें घर हे रेग्युलरायज करपाक आयज अमित शाह गोंयांत येता. आमकां युनिटी मॉल जाय, पूण खंय जाय? त्या मायग्रंटांच्या 50,000 स्क्वेअर मिटरचो गव्हर्नमेंट लँड आसा पळय जो मायग्रंटांनी एन्क्रोच केला, ती घरां तुम्ही डेमोलिश करा, थंय युनिटी मॉल हाड. थंय मागीर आमी जॉब कितें आमच्या भुरग्यांक मेळटलें, कितें मेळटलें तें डिस्कशन मागीर करया. पण सध्या ज्या जाग्याचेर तुम्ही प्रपोज केला युनिटी मॉल, त्या जाग्याचेर तरी युनिटी मॉल आमी आमचे चिमलाचे विलेजर्स आनी रेव्होल्युशनरी गोन्स आमी केन्नाच येवपाक दिवपाचे ना. हो प्रोटेस्ट आनी खर जातलो, आनी इंटेन्स जातलो. हे सांगू आमी सांगता जसो आयआयटीचो इंटेन्स जाल्लो, आयआयटीचो जसो आमी रेव्होल्युशनरी गोन्स आमच्या फूल फॅमिलीन लोकांक सपोर्ट दिल्लो, आमी कितलेशेच आमचे रेव्होल्युशनरीज थंय पावले, आमचो तेंको दिल्लो, तसोच तेंको आतां आमी युनिटी मॉलाकूय दितले. आनी इम्पॉर्टंट गजाल ती म्हटल्यार म्हाजें घर, जे म्हाजे घराचे आयज बीजेपी गजाली करता आनी अमित शाह येवन उलयतलो. आयज जर कापास्ताद हे बीजेपी कडेन आसा जाल्यार तेंच्यांनी डेटा आउट करचो. अमित शाहच्या हातीन व्हडली एलईडी स्क्रीन लावन कितले गोंयकारांची घरां तुम्ही रेग्युलरायज करतले आनी कितल्या मायग्रंटांचे झोपडपट्टेंतले बस्ती तुम्ही रेग्युलरायज करतले, डेटा आउट करचो. जितली आमकां नॉलेज आसा, जितले आमी गोंयांत भोंवला, आमी डायरेक्ट सांगता की हो जो रेशो आसा तो 20% गोंयकार आनी 80% मायग्रंट आसा. चिमलाचे सिंपल एक्झाम्पल घे. चिमलात जर पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट 90% मायग्रंट आसतले, 10% गोंयकार आसतले. आयज तूं जुवारी नगर घे, थंय तर ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 95% मायग्रंट आसतले, 5% गोंयकार आसतले. म्हापसाची फुकट नगरी घे, थंय ऑलमोस्ट म्हाका दिसता तशें 90:10 रेशो आसतलो. अशें तुमी खंयचेय बस्ते तुमी उगला, ते बस्त्यांनी जर पळयत जायते बस्ती रेग्युलरायज करपाक लागून, आपली मतां घट करपाक लागून, गोंयकारांचे जागे मायग्रंटांक जेंच्यांनी जागे चोरला तेंकां एवॉर्ड दिवपाक लागून आयज अमित शाह गोंयांत येता, तेंकां रिवॉर्ड दिवपाक लागून आयज अमित शाह येता.
ज्या जाग्याचेर हे व्हडले व्हडले उलयतात की आमचो योगीक पळय तो बुलडोजर लायता, इल्लीगल कितें आसा ते डेमोलिश करता, बुलडोजर बाबा आनी हे बाबा, जाल्यार हांगा हेंचो बुलडोजराचो टायर कितें जाता? हांगा बुलडोजर हेंचे चलना. ह्या मायग्रंटांनी हेंका विकते घेतलेले आसा आनी आतां तर हे प्रूव जाल्ले आसा की ह्या मायग्रंटांनी ह्या बीजेपी विकते घेतलेले आसा. जेन्ना एक लवानी सरपंच जाता आनी हिंदीन भाशण करता आनी बीजेपी हेचेर ओगी आसा, हेचो मिनींग इतलोच, आनी बीजेपी सपोर्टेड पंचायत ती, जाल्यार हेचो इतलोच मिनींग आसा की ह्या मायग्रंटांक गोंय काडून दिवपाचें षडयंत्र ही बीजेपी करता. आमच्या एमएलएन इतलेच सांगलेले असेंब्लीन सुद्धा, जर तुमकां गव्हर्नमेंट लँडाचेर कितें आसा ते रेग्युलरायज करपाक जाय, कमदार जर रेग्युलरायज करपाक जाय जाल्यार फक्त गोंयकारांचेच करा, नीज गोंयकारांचेच करा. पोगोचे जे डेफिनेशन सीएमान वाचून दाखयल्ले ते तुम्ही थंय लाया आनी तेंकाच रेग्युलरायज करा. तेगे कमदार जागो आमचो, आमच्या गोंयकारांचो, आनी आमकां तेजेर फूल रायट आसा, पूण ते तेंच्यांनी करूंक ना. आनी बीजेपी कडेन कापासतात ना डेटा आउट करपाक, घे म्हाजे घर म्हणून गोंयकारांचे फटयता. आयज 1971 आनी 72 ची घराची गजाली सीएम करता. आयज 72 च्या घरान 4 मिराडां रावतात, 4 फॅमिली रावतात, फॅमिली वाडले. आयज ते 4 फॅमिली जे वाडला तेंकां आयज घर घेतलो सीएमान कितें दवरला, ह्या बीजेपीन कितें दवरला, गोंयांत फ्लॅट घेतलो, प्लॉट घेतलो, कितें दवरला, आख्खे गोंय काडून दिल्लीकारांक विकला. आख्खे गोंयभर आख्खे गांवाचे गांव काडून दिल्लीकारांक विकले. आयज तुम्ही कोरगांव असले गांवांत वचा, ज्या गांवांत उदक ना सारकें, रुरल गांव, सामको इंटेरियर भितर गांव, त्या गांवची हालत पळया. थंय आतां 3 5 स्टार हॉटेलां येवपाची आसा, 3 ऑलरेडी जागे परचेस केल्लेले आसा. मोर देन 50 लक्झरी विलाचे काम सध्या चल्ला. मोर देन 50 काम सध्या चल्ला. असं मोर देन 50 टू चलूच आसले. लास्ट टाइम पयले आतां असं मोर देन 100 जाला आसतले. एकाच जाग्याचे 20-25 विला येतात. सगळे दिल्लीकारांनी डोंगराचे डोंगर घेतलेले आसा. म्हणजे त्या गांवांत आयज जो भुरगो 10 वर्सांचो आसतलो, 15 वर्सांचो आसतलो, तो जर फुडल्या 10 वर्सांत लग्न जावन आपले जर घर आनी प्लॉट घेवपाक जर सोदता जाल्यार तेका ह्या अमित शान, ह्या सीएम प्रमोद सावंतान आनी ह्या बीजेपीन जागो दवरलेलो ना. आनी गजाली करले म्हाजे घर. आनी ह्या बीजेपीन कितें केला, सगळ्या बायलांचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक तेंचे नोटीसी धाडला, मिटिंगेर घेतला, तेंकां सांगला बायलांक कोणाची घरां रेग्युलरायज करपाक जाय तेंच्यांनी येवचे, थंय फॉर्मां मेळटली म्हणून. ही न्यूज तेंच्यांनी स्प्रेड केला की अमित शाह फॉर्मां वाटतलो आनी ती फॉर्मां परती मेळची ना म्हणून. ही फटींगपणां ह्या बीजेपीन करून आमच्या गोंयच्या बायलांक येता दुर्गा पुजनाक आयज सगळ्यांची पुजा जाल्ली. जी बायलां आपणाक स्वता दुर्गा म्हणटली त्याच बायलांक आयज व्हरोन थंय फॉर्मां वाटपाक म्हणून अमित शाहच्या मिटिंगेक व्हरोन बसयतले. त्या बायलांक सांगला की तुम्ही जर मिटिंगेक येवंक ना तुमकां फॉर्म मेळचे ना, आनी फॉर्म मेळोंक ना तुमचे घर रेग्युलरायज जावपाचें ना. ही फटींगपणां चल्ल्या. आनी बसी भरून सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या बायलांक व्हरून थंय अमित शाह पांयां पडपाक आनी तेजे फुलां मारपाक आयले व्हरतात. हीच आमची लायकी बायलांची ह्या बीजेपीन केल्ली आहा. जे प्रमोद सावंताचेर फुलां मारपाची, अमित शाहाचेर फुलां मारपाची आनी वाट पळोवपाची केन्ना फॉर्मां हातीन पडटा काय म्हणून. आनी घरा येयल्या उपरांत तेच्या घोवाक मागीर पंचायतीन फावटी मार, डेप्युटी कलेक्टरान फावटी मार, मामलेदारान फावटी मार, कोर्टान फावटी मार, घरांतल्या भितर झगडे, हे सगळे अमित शाह आनी हो प्रमोद सावंत करपाचे. आयज जर खरेंच बीजेपीक दिसता की माझे घर हे लोकांक मेळपाक जाय, ते घर फक्त गोंयकारांकूच मेळपाक जाय, ते मायग्रंटांक मेळपाक जायना. जेंच्यांनी जागे आमचे चोरला, जेंच्यांनी आमच्या जागे एन्क्रोच केला, इल्लीगल वोटिंग कार्डां केला, गव्हर्नमेंट जॉब घेतला, तेंची घरां रेग्युलरायज जॉब म्हणल्यार हे व्हडलें पाप. आनी हे सगळे आमचे दुर्भाग्य गोंयकारांचे की आमी ह्या जाग्याक लागून झगडटा, पूण हांगा अमित शाह येता, प्रमोद सावंत येता आनी दोगूय जाण येतात आनी म्हाजे घर म्हणटा आनी मायग्रंटांची घरां रेग्युलरायज करता. थोडेशा डेटा आउट जाता, डेटा ते कलेक्ट करतले, लोक आपले एप्लिकेशनां करतले, तो डेटा आरटीआयच्या थ्रू मेळटलोच. कोणाची कितली घरांचा कोणे एप्लिकेशन केला आनी कोणाची रेग्युलरायज जाल्या ती फुडले असेंब्ली येता म्हणसर कळटले, फुडले इलेक्शन येता म्हणसर फुडल्या मॉन्सून सेशनाक हेचो सगळो डेटा आउट जावपाक जाय. सो तेन्ना लोकांकूय कळटले की कोण गोंयकार बेनिफीट जाला आनी कोण मायग्रंट जाला. 10 to 20% गोंयकार मॅक्झिमम बेनिफीट जातले, 80% मायग्रंट जातले. सो तेका लागून आमचो हे जे म्हाजे घराचे जे स्कीम आसा जी मायग्रंटांक मेळटा तेच्या आमी विरोधान आसा. ते ऑलरेडी चॅलेंज केल्लेच आसा, कमदादांचे आनी कोणी चॅलेंज केला ती चॅलेंज जातली. पूण गोंयकारांक हक्क मेळपाक जाय, गोंयकार जे कमदादाचेर आसा तांकां हक्क मेळपाक जाय.
हेका लागून आम्ही सदांच आवाज काढीत रावतले, कित्याक जेन्ना आम्ही 2019 पोगो बिल ड्राफ्ट केल्ले तेन्ना आमचो तिसरो मेन मुद्दो आसलो तो 100% कॉमदाद लँड टू गोवन ओनली, गोंयकारांकूच मेळपाक जाय आनी जे गोंयकारांची घराचे रेग्युलरायज जावपाक जाय हे आमचो डिमांड आसा आनी तो डिमांडाचेर आमी ठाम आसा. सो अमित शाह जो येता पयलो डिमांड आमचो आसा की तेणी म्हादयचेर स्टेटमेंट करची, म्हादय कोणाक आसा ती. दुसरो तेणी सांगचें की जे म्हाजे घरान जे आयज तो इनॉग्रेशन करतलो नाल्यार ओपनिंग करतलो म्हाजे घर म्हणून, आयज म्हाजे घर लॉन्च करतलो जाल्यार म्हाजे घरान कितले गोंयकारांचो डेटा तेंच्या कडेन आसा, गोवन वर्सीस नॉन गोवन कितलो डेटा आसा, कितले झोपडपट्टी ते रेग्युलरायज करता, कितले गोंयकारांची ते घरा रेग्युलरायज करता, हो डेटा तेंच्यांनी आउट करचो. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हटल्यार जो युनिटी मॉल जो येता चिमला, त्या चिमला गावात त्यांनी विजिट करचे, व्हर्च्युअल थंय ओपनिंग ना करच्या आधी, ओपनिंग लॉन्च ना करच्या आधी तो प्रोजेक्ट त्यांनी गावात येवचो, गांव पळोवचो, ट्रायबलांक मेळचो, ट्रायबलांगेर जेवचो, आमचे एसटीचे भाव आसा तेंगेर जेवण जेवन तो तळ्यार वचपाचो, तळ्यावयले लेक ते पळोवन त्या गांवाची नाशाडी कशी जातली, गांव कसो डिस्ट्रॉय जातलो हे सगळी दोळ्यान तेच्या पळोवन मागीर तेणी प्रोजेक्ट कितें आहा तो लॉन्च करचो ही आमची मागणी आसा. सो पळोवया बीजेपी कडेन कापासदाद आसा काय ना ते. जर बीजेपी कडेन कापासदाद आसा, जर आपल्या जगातली सगळ्यात व्हडली पार्टी म्हणटा आख्खो पुलीस फोर्स आख्खे सगळे आयज तेंच्या फंड्यान आसतले, कोण जर मस्ती करता तेंचेर मागीर एनएसए लाय, तेंचेर पुलीस केसीस घाल. आतां तुमी पळयला रामाक लागून जेन्ना आमी रस्त्याचेर येयले तेन्ना ऑलमोस्ट 450 जाणांचेर एफआयआर केल्ली आसा. मागीर ते दीस निरकंठाक क्वेश्चन केलो म्हणून एफआयआर केला. म्हणजे पुलिसांक जे तुम्ही यूज करताय सगळे पुलीस फोर्स घेवन तुम्ही अमित शाह काढा आणि थंयसर तुम्ही इन्स्पेक्शन करा. देव बरें. मनोज बाब आता रामाचे आयज आम्ही तो स्टेटमेंट वाचला पण अजून स्टेटमेंट कितें आहा तो अजून कन्फर्मेशन मेळोंक ना, कित्याक रामाचो स्टेटमेंट काय ऑफिशियल स्टेटमेंट आमी रामा कडल्यान व्हिडिओ बायट काय आयकूंक ना. जो मेरेन आमी रामाच्या तोंडान आयकना तो मेरेन आमी हे जेन्ना असले न्यूज येता बदले सोर्सिसा कडल्यान न्यूज येता आणि ते प्रिंट जाता फाल्यां ते कितले सत्य आसा ना पळय हे आमकां चेक करचें पडटलें. कित्याक फाल्यां आमी तेचेर जर आतां कमेंट केलो आनी फाल्यां जर रामाच्या तोंडाच्यान दुसरो स्टेटमेंट येयलो जाल्यार फाल्यां मागीर आमकांच कोण तरी ब्लेम करतलो. सो लेट रामा स्पीक. रामाक इतलेंच सांगता आमी की रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज ते प्रोटेस्टाक तुज्या वांगडा तुका लागून आमी थंयसर गेल्ले, आमचेरूय थंय केसी पडला तशें बाकीच्या लोकांचेर पडला. कितलेशेच लोकांनी कॅन्डल लायट केले, आमचे कितलेशेच रेव्होल्युशनरी ते कॅन्डल लायटाक अटेंड जाल्ले. सो तूं भियेन आसतना कोण मास्टर मायंड आहा तेचें नांव घे, तें नांव येवपाक जाय. तूं अजिबात भियो नाका. जेन्ना आख्खे गोंय तुका लागून कॅन्डल लायट करतात, प्रोटेस्ट करतात आणि डिमांड करतात तुका जस्टीस म्हणून, जाल्यार तूं भियेन आसतना त्या मास्टर मायंडाचें नांव घे, ताका एक्सपोज कर आनी ताका पनिशमेंट जावपाकूच जाय अशें आमकां तरी दिसता. मनोज पयर एक वेटना स्टेडियमाचे इनॉग्रेशन जालें, जेका सगळे नॅचरल कवर आसा ते सगळे नेचराचे संवार करून ते ग्रावंड जाला आनी तोच मनीस दाबोली कितलेशे हितूंकी कमदादीचे लँड हितूंक आसा एन्क्रोचमेंटाक आसा, बस्ती जाल्ली आसा तेजेर तुजें मत कितें? आयज कितें जालां हो सरकार गोंयकारांचो उरलेलो ना, हो मायग्रंटांचो सरकार जाल्लो. आयज कोण तरी यादव येतलो आनी आपणाक गोंयकार म्हणटलो आनी आख्खे गोंय काबार करतलो, गोंयच्या कमदाद लँडाचेर एन्क्रोचमेंट करतलो, नॅचरल कवर काबार करतलो आनी आपणाक जाय तशी दादागिरी करतलो. ही कोणाक लागून जाता? ही दादागिरी आयज जाता कित्याक बीजेपी तांकां प्रोटेक्शन दिता, बीजेपी तांकां राखून दवरता, बीजेपी तांकां प्रमोट करता. हेच्या पयलीं थंयसर झेडपी मायग्रंट जाल्लो आसा, पण सरपंच तर थंय केन्नाच्याच मायग्रंट म्हणटा लमाणी नांव येयला म्हणून लोक मातशे पिसावला ना, लोकांक दिसला की मायग्रंट जाला म्हणून. हेच्याय पयलीं चिखले मायग्रंटूच आसा, तो यादव म्हणून तोय मायग्रंटूच आसा, हेच्या पयलीं पिल्ले म्हणून आसा तोय मायग्रंटूच आसा, अशे खुबशे जाण मायग्रंट पळय आसात. आयज भंय जो आमकां पडला पळय तो म्हणल्यार आयज हे फक्त पंचायती पुरती मर्यादीत उरपाचें ना, फाल्यां एमएलए जातले, मागीर मिनिस्टर जातले, तेन्ना आमकां गोंयकारांक हेंच्या पांयां पडचें पडटलें आमची कामां करून घेवपाक. हेंकां सर म्हणून आमकां वयचें, आतां पंचायतीन वयतात पूण फाल्यां एसेंब्लीन वयचें पडटलें आनी हे दीस ही बीजेपी आमचेर हाडटा. आनी आयज हे सगळे जे रेग्युलरायजेशन नाटक जे चल्लां पळय म्हाजे घर फक्त आनी फक्त फुडल्या एसेंब्लीक 4 ते 5 मायग्रंट एमएलए करपाक लागून बीजेपी करता आनी ह्या मायग्रंटांक बीजेपी तिकेट दिवपाचो फूल प्लॅन केल्लो. कित्याक आयज तेंचे जर तुमी कमिटीच पळयत आनी तेंचे जर कमिटींतले जर मनीस पळयत जाल्यार कितलेशेच मायग्रंट आसा, बरे पोझिशनाचेर आसा आनी तांकां घेवन बीजेपी टोपयो घालीत आसा. ते नेपाळ्या वांगडा टोपयो घालता, बिहाऱ्या वांगडा घालता, युपी वांगडा घालता, ते मारवाड्यान आमकां कामाक वच म्हणटा. हे सगळे आमी पळयल्ले आसा आनी हे सगळे लोकूय पळयत आसा. सो लोकांनी हे म्हाजे घर बी हितून पिशें जावपाचें ना. आयज
हे जे कोण तुवें सांगला तशे इल्लीगल कामां करतात, कमदार जागो एन्क्रोच करतात, रूम काडटात, भाड्याक दितात, म्हयन्याक 20-20 लाख भाडे घेतात, ते लोक आपले ग्राउंड बांदतात, ते आयज व्हडले व्हडले आपूण गोंयचे सेव्हियर नाल, गोंयचे आमी बरे मागते डेव्हलपमेंटाक आमी भागीदार आसा म्हणून जे आपले पिक्चर क्रिएट करता पळय तेंकां सगळ्यांक एक्चुअली एक्सपोज करपाचो टायम आसा हो. आनी जर गोंयकार जर हेतून पिसो जालो जाल्यार गोंयकार आनी गोंय उरपाचो ना. मनोज मग तुम्ही एक इंटरव्यू दिले तुम्ही विथ रिस्पेक्ट टू अलायन्स विथ गोवा फॉरवर्ड मातशे आमकां डिटेल्स सांगा. व्हॉट इज युअर पर्सपेक्टिव्ह? पळय काल हांवें 2 इंटरव्यू दिला हांवें कालूच आनी तेतून आमी क्लियर कट सांगला की जे अलायन्स आसा आतां गोवा फॉरवर्डा वांगडा पयर आमची जेन्ना आमी प्रोटेस्टाक गेले मोपाचे, आतां तुमी पळोवपाक शकता की आमी एक प्रोटेस्टाक गेले थंय एक दीस फूल आमी कंटिन्युअस ते टॅक्सीकारां वांगडा रावले, सीएमा कडेन गेले, सीएमाचेर प्रेशर घातलो आमी, ते भुरगे घेवन जेन्ना भितर गेले आमी तेंच्या वांगडा रावले आनी काल तो प्रोटेस्ट सक्सेसफूल जालो. म्हणजे जो विजयानी हांवें जेन्ना तो प्रोटेस्ट लीड केलो, आमी सीएमा कडेन गेले, सीएमाचेर 100% थंय प्रेशर पडला आसतलो, कित्याक जेन्ना 2 फोर्स वांगडा येता आनी जे गोंयकारांचे विशय घेवन जेन्ना थंयसर जेन्ना वांगडा गेल्ले, टॅक्सीकारांचो एक कॉमन विशय घेवन जेन्ना सगळे पॉलिटिकल डिफरन्सीस आनी बाकीचे आयडियोलॉजिकल डिफरन्सीस सगळे सायडीक दवरून जेन्ना आमी गेल्ले आनी गोंयकाराक लागून गेल्ले तेन्ना सीएमाचेर निश्चित थंय प्रेशर पडलो आनी काल तो विशय सॉल्व जालो. काल त्या लोकांक आमचो डिमांड आसलो की तांकां काउंटर दिवपाचो म्हणून आनी ब्लू कॅब टॅक्सीन जे तेंचे हे आसले तांकां रजिस्ट्रेशन लोकल टॅक्सीकारांक ते ओपन करचे, ते पयले दीस जाले आनी काल तो जालो. ते जाल्या उपरांत काल जे दोनूय पेडण्याचे एमएलए आसा तो टायट फिटींग शर्ट आनी दुसरो लँड डिलर, हे दोगूय जाण थंय वचोन तेंच्यांनी थंय फोटो एज युज्युअल एवरी टायम म्हणजे फोटो मारता तसो तेंच्यांनी थंय वचोन फोटोशूट केलो. आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना फोटोशूट केलो म्हणून, पूण लोकांचो आमच्या टॅक्सीकार भावांचो थंय प्रश्न सॉल्व जालो. ही आमच्या खातीर एक ते विक्ट्री आसा आनी जी स्टार्टूच एक विक्ट्रीन जाला जाल्यार फुडें आमी चिंतता कितें तरी पॉझिटिव्ह जातलें म्हणून. आनी जे अलायन्साची गजाल आसा आमची, जशें आमी सांगलां आमची सीईसी बॉडी आसा, आमची सीईसी कमिटी आहा, आमची इलेक्शन कमिटी आसा, आमचे नॉर्थ गोवा साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटीज आसा, आमचे डिफरंट विंग्स आसा, हे सगळ्यांक घेवन आमी मिटींग घेतले. हे जे लेटस्ट डेव्हलपमेंट जाला कित्याक ते नंतर तो त्या दिसा पासून आयज पर्यंत हांव काय विजयाक मेळोंक ना, आमी काय हेचेर डिस्कशन करूंक ना. पूण ते डिस्कशन कित्याक करूंक ना, हांव ताका कित्याक मेळोंक ना, कित्याक फर्स्ट माझी ड्युटी जाता एज अ प्रेसिडेंट आमच्या टीव्ही कडेन उलोवपाक, आमचे जे रेव्होल्युशनरी कमिटी आसा तेंच्या कडेन उलोवपाक, तेंचे मिटींग जाल्या उपरांत आमी डिसायड करतले की फुडें कशें वचपाचें, कितें प्रपोजल दवरपाचें, कॉमन मिनिमम प्रोग्रामांत कसले पॉयंट घालपाचे. आतां आमचे बेजीक पॉयंट आहा ते पोगो आसतले, लँड प्रोटेक्शन आसतले, म्हादय आसतले, स्लम्स आसतले, इलिगल वोटींग कार्डां आसतले, हे तर कॉमन आसात आमचे. पूण आनी कितें घालतले आनी ते खंयच्या तरेन आमी घालतले, तेचे ड्राफ्टिंग कशें आसतलें, आमी कशें प्रेझेंट करतले, ह्या सगळ्याचेर आमचे विचार जातलो. कित्याक वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, गोंयची सगळ्यांत व्हडली रिजनल पार्टी आसा आनी आमचे ते रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आमी खंयसरूच कॉम्प्रोमायज ना करताना गोंयकारांच्या हक्काक लागून झगडपाक जाय. कित्याक आमी जर झगडना कोणूच झगडपाचो ना, सगळे मायग्रंटांच्या वोटा फाटल्यान वयतले. सो फक्त रेव्होल्युशनरी कॉल्स अशी आहा जी डायरेक्ट गोंयकारांक लागून एग्रेसिव्हली उलयता, एग्रेसिव्हली स्टँड घेता, एग्रेसिव्हली मायग्रंटांच्या वस्तेंचेर, इलिगल वोटींग कार्डाचेर, त्यांच्या इलिगल धंद्यांचेर, स्क्रॅप यार्डांचेर डायरेक्ट उलोवन तेचेर एक्शन करता, असेंब्लीनी उलयता. सो आमी हे डिसिजन फुडें घेतले. इट इज नॉट ओन्ली अबाउट गोवा फॉरवर्ड. आमी लोकसभेकूय सांगलेले हे 3 पॉयंट जर ते मानता, म्हादय मागीर लँड प्रोटेक्शन आनी पोगो, हे जर मानता जाल्यार आमी अलायन्सान वयता म्हणून. तेन्ना तेंच्यांनी आमकां लायटली घेतले. बट दीस इज नॉट लोकसभा इलेक्शन. ह्या इलेक्शनान असेंब्ली इलेक्शनाक आमचे 10% वोट शेअर आसा, आमचो एक एमएलए आसा आनी वी आर आफ्टर बीजेपी एंड काँग्रेस आमी 3rd लार्जस्ट पार्टी आसा गोंयची. सो आमकां कोणूच लायटली घेवपाक शकना. सो आमचो डिमांड सिंपल आसा, जे डिमांड आमी काँग्रेसी फुड्यांनी दवरतले, आम आदमी पार्टी फुड्यांनी दवरतले, गोवा फॉरवर्डा कडेन ऑलरेडी आमचे टॉक्स चालू जाल्ले आसा. बट ऑफिशियल तेंच्या कडेन दिवप, ऑफिशियल तेंच्या कडेन उलोवप आनी ऑफिशियल तेंकां प्रेझेंट करप, हें काम आमचें उरलां. ते आफ्टर सीईसी मिटींग आनी बाकीच्या वेळान जातले. सो वी आर ओपन फॉर अलायन्स, बट ते कंडिशनल अलायन्स गोंयच्या हिताक लागून. आमी खंयसरूच गोंयकारांक परते सांगता, आमी खंयसरूच आमची आयडियोलॉजी, आमची पॉलिसी कॉम्प्रोमायज करपाचे ना. जर कॉम्प्रोमायज करपाचे आमकां आसले जाल्यार आमी केन्नाच करपाचे. फक्त आतां बीजेपी इतली फालतू पॉलिटिक्स करपाक लागले, इतली 3rd क्लास पॉलिटिक्स करपाक लागले. पुलीस यूज करता, गव्हर्नमेंट मशिनरीज यूज करता, ईडी यूज करता. आमचेर ईडी जाय ते आमकां फरक पडना. पूण जेन्ना तुमी पुलीस यूज करता स्पेशली, तेन्ना आमच्या इनोसंट भुरग्यांचेर जे गांवांक लागून झगडटा तेचेर तुमी केसीस घालता, एफआयआर घालता. आयज हे चल्लां, हे जर स्टॉप करतले जाल्यार आमकां दिसलें की ह्या अलायन्सा वांगडा आमी उलोवचे, तेंकां एका पेजीर हाडचे आनी मेन म्हणल्यार पोगो बील फुडल्या असेंब्लीन पास करून घेवचे.
जो मेरेन पोगो बीन जायना तो मेरेन जावपाचें बीजेपी ते कशेंच पास करपाचें ना. पूण जर दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक दिसता की गोंयकारांचेर अत्याचार जाता, गोंयकारांक रायट मेळपाक जाय, गोंयांत गोंयकार उरपाक जाय, जाल्यार म्हाका दिसता तांकां ह्या गजालीचेर प्रॉब्लेम आसपाक जायना. सो आमचे टॉक्स कमिंग डेजान चालू जातले आनी तेजेर आमी तुमकां टायम टू टायम अपडेट करीत रावतले. ओके, म्हणून तूं पयलीं फुटींग आनी हें सगळे गोंय फाल्यां गोंय म्हाका कितें म्हणटालो, आमी म्हणटाले, पण आतां असो प्रश्न येयला की आमी जर आमचो इगो घेवन बसले जाल्यार गोंय खंय तरी बीजेपीच्या हातीनूच उरतलें. फुडलीं 10 वर्सां आनी कोणूच हांगा सरकार करून पावचो ना आनी आमच्या गोंयांत गोंय उरपाचें ना. सो एज अ पॉलिटिकल पार्टीचे तो प्रेसिडेंट आसा, हांवूय प्रेसिडेंट, आमच्या दोगांची इगो सायडीक दवरून गोंयाच्या बेनिफिटाक लागून जर कितें जाता, फॉर एक्झाम्पल तुमी पयले टॅक्सीकारांचो एका दिसाचो प्रोटेस्टांचो इश्यू इतली वर्सां सॉल्व जावंक नासलो, 3 वर्सां ते झगडटाले. पूण एक आमी तो एंट्री मारली, एक थंय कॉमन प्रोटेस्ट, आमी कॉमन प्रोटेस्टाक उबे रावले आनी तो 3 दिसां भितर इश्यू सॉल्व जालो. विदिन 3 days. जर ही पावर आमची आसा आनी जर ही फुडें जर गोंयकारांक बेनिफीट जातल्यार निश्चित त्याचो बेनिफीट आमी घेतले, त्याचो बेनिफीट आमी गोंयकारांक दितले. जर आमी आमचो इगो धरून रावले आनी आमी त्याच हितून जर स्टेटमेंट एडवांट रावले की ना हांव एकटो रावतलो, तूं एकटो वयतलो, तूं हो तो जर करून रावले जाल्यार गोंयकार उरपाचे ना. हें आमकां आतां जाणीव जाल्ली आसा. कित्याक बीजेपी नेक्स्ट लेवल, डिफरंट लेवल पॉलिटिक्स स्टार्ट केल्ली आसा. ती पॉलिटिक्स जर टॅकल करतले जाल्यार खंय ना खंय तरी एक युनिटी जावपाक जाय, एक फोर्स जावपाक जाय. ना म्हणजे हे जर पळय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो आसा पळय तो आमकां सगळ्यांक बसून डिझायन करचो पडटलो. तो आतां आमी पोगो बीन जेन्ना आमी म्हणटा 1961 सीएमानूय ते असेंब्लीन मानले की 1961 इज द कट ऑफ डेट जी बाकीच्या कडेन आसा, लायक कोड ऑफ कॉमदादान आसा, इन्कम टॅक्सान आसा, नोटरीज एक्टान आसा, प्रत्येक गजाली कडेन ती बरयल्ली आसा. आनी ती सीएमान वाचली. इवन हावसिंग बोर्डाच्या पासून दोन जे पॉयंट आसा, टॉप 2 पॉयंट्स एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया भितर हावसिंग बोर्डाचे हितून पासून पोगो बरयला. सो जेन्ना सीएम एक्सेप्ट करता की पोगो इज डिफायन्ड, जाल्यार म्हाका दिसना खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक हितून प्रॉब्लेम आसपाक जाय. एक जालो पोगोचो विशय. दुसरो विशय आमचो जो इम्पॉर्टंट विशय आरजी सदांच घेता तो म्हटल्यार जमनीचो विशय. आमचे जमनी आमकां उरपाक जाय, आमचे जागे आमकां उरपाक जाय. आतां दुसरे पॉलिटिकल पार्टीचेर आसतले की ह्या जाग्याच्या विशयाचेर तेंचो स्टँड कितें आसतलो. तांकां रियल इस्टेट फुडें व्हरपाक जाय काय तांकां गोंयकारां वांगडा रावपाक जाय. तांकां पयलींचे तेंच्यान जे चुकी केला ते फाटीं दवरून कितें तरी करेक्शन करपाक जाय काय तेच कंटिन्यू करपाक जाय, हें तेंचेर आसतलें. बट आमी आमचो स्टँड ह्या 3 हेंचेर सारको क्लियर आसा. वी आर अगेन्स्ट बस्तीज, वी आर अगेन्स्ट इल्लीगल मायग्रंट वोटिंग कार्ड्स, वी आर अगेन्स्ट लँड कन्वर्जन, वी आर अगेन्स्ट दिल्लीकार जे येवन जागे हे करतात, अडॉप्ट करतात, आनी वी आर फॉर पोगो. सो हे आमचे आसा, हे डिमांड घेवन आमी वयतले. आनीकूय कितें आहा ते आमी डिस्कस करून फुडें दवरतले. बट आमच्या सायडींच्यान जर तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जर जाग्यार बसना जाल्यार आमी सांगता अलायन्स जावपाचें ना. बट आतां तरी आमकां दिसता की ह्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक आतां जाग येयल्ली आसा, तांकांय कळ्ळें की जे मायग्रंटांक लागून ते इतली वर्सां मायग्रंट वोट बँक ज्या काँग्रेसीन करून दवरलेली आहे तीच मायग्रंट वोट बँक बीजेपी घेता. आनी तीच बीजेपी वोट बँक घेवन तांकां म्हाजें घर करून तेंची घरां रेग्युलरायज करता, तांकां वोटिंग कार्डां करता. जे मनीस काँग्रेसीन तेन्ना हाडलेले जुवारी नगराचेर, सांकवाळे हांगा खंय तांकां आयज बीजेपी सरपंच करता आनी त्यांच्याच मनशाक आयज बीजेपी ग्राउंड बांदपाक दिता. हे सगळें काँग्रेसीक आनी बाकी सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक कळलें आहा. जेंका कळोंक ना तो भायर पडटलो, जेका कळ्ळा तो ह्या गोंयकारां वांगडा उरतलो आनी गोंयकार ताका मतदान करतलो. आवयची शपथ घेतलेली बीन तेका आवयची शपथ हांवें घेतलेली की हांव तेंच्या वांगडा वचपाचो ना म्हणून. बट आतां असो सिच्युएशन आसा की हांव म्हाका लागून, म्हाज्या इगोक लागून, म्हाज्या शपथीक लागून हांव तेच घेवन रावपाचो काय गोंयाक लागून हांवें आमच्या भुरग्यांकडे टिमी कडेन उलोवन कितें तरी नेक्स्ट स्टेप घेवपाचो, हो तितलोच इम्पॉर्टंट विशय. हांवें जर म्हाजेच चिंतून रावलो आनी दुसऱ्या वाटेन जर बीजेपी गोंय काबार करीत रावता आनी हांव म्हाज्या हेचेर हांवें शपथ घेतला म्हणून हांव तसोच रावतलो आनी बाकीच्या भुरग्यांक सगळ्यांक जर म्हणटा की बाबा तुमी त्याच हेचेर रावचे जाल्यार ते म्हाका तरी पडना. एज अ प्रेसिडेंट कितें डिस्कशन आहा ते फुडल्या आमच्या मिटिंगेक जातले. ते मिटींग जाल्या उपरांत आमी डिस्कस करतले बाबा जेन्ना गोवा फर्स्ट म्हणटा आमी, गोंय फर्स्ट म्हणटा, गोंय म्हाजें गोंय म्हणटा, जसो म्हाजें घर म्हणटा सीएम तसो म्हाजें गोंय जेन्ना म्हणटा तेन्ना म्हाका फाटीं दवरून गोंयचें गीत आमकां फुडें दवरपाक जाय. कित्याक हेच्या पयलीं तुमी जाणा आमी काँग्रेसीक ब्लेम केल्ले आसा, बीजेपीक ब्लेम केल्ले आसा, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक तेंच्यान ते मिस्टेक केल्ले आहा. पूण ते जर रेक्टिफाय करता, ते जर आमच्या पॉलिसीन जर आमी जे सांगतात आनी तेजेर जर ते कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, फाल्यां आमी म्हणाले की कट ऑफ डेट 1961 आसतली, फाल्यां जर सगळे मेळोन जर एक डेट थारायता आनी ती जर गोंयकारांक पडटा आनी सगळे जर युनिटी फोर्स बीजेपी जर भायर पडटा जाल्यार वेल एंड गूड, गोंयकारांक ते जाय.
आणि कितलेशे आम्ही सुद्धा जेन्ना इंडिपेंडंट प्रोटेस्ट करताले तेन्ना आमकां मिडिया कडल्यान सुद्धा प्रश्न येताले की आम्ही इंडिपेंडंट कित्याक करता, आम्ही इंडिपेंडंट कित्याक वयता. आमकां खूबशे क्वेश्चन जाले. मागीर मिडियाचेर येताले ग्रील केलो, हें केलें तें केलें. आतां म्हाका दिसता आतां मिडिया हॅपी आसपाक जाय, सगळे लोकूय हॅपी आसपाक जाय. म्हणून तुवें 3 पॉयंट मारले आनी तुवें गोंय सांबाळपा खातीर एकठांय येवपाची गरज आसली. काल एक आम आदमी पार्टीचो जो मेन प्रेसिडेंट अरविंद केजरीवाल तेणें म्हणलें 40 सीट लडटले म्हणून गोंयांत. आम्ही 2016 आम आदमी पार्टीक काम 2016 आम आदमी पार्टीक काम केल्लें आसा. सरकार तेंचो आसता. हय, सरकार तेंचो आसतलो. 2016 आमी आम आदमी पार्टीक काम केल्लें. पूण 2016 पयलीं म्हाका दिसता लोकसभेक आम आदमी पार्टीन काम केलें. 2014-15 जशी आम आदमी पार्टी काम करी विदाउट लोकल व्हॉलंटियर्स, विदाउट लोकल वर्कर्स, एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचप, ते बॅनरां घेवप 4 जाणांनी बुराक म्हणप आनी गुंडाराज म्हणप पळय जे तेन्ना करताले. आमकां उगडा सैनिकी अजुनूय त्याच स्टेजीचेर आहा. तीच स्टेज अजून धरल्यार त्या स्टेजीचेर रावन ते चिंतता की सरकार करतले. आयज हेच्या पयलीं जेन्ना तेंचो प्रेसिडेंट अमित पालेकर तेचे आमी इंटरव्यू परते आयकताले. कांकणां म्हाका खावपाक म्हाका चाया वांगडा कांकणां दिवपाक येतालो आनी कितें कितें अलायन्स आनी खूब गजाल. तो मागीर खंयचे एका न्यूज हितून तेणी इंटरव्यून ते बोडयो बीन मोडून दाखयले. एक बोडी घेतली खंयच्यान सोदल्यार ती मोडली. पळय म्हणलो बोडी मोडटा. मागीर 5 घेतल्यार म्हणलो पळय मोडाना म्हणलो. म्हणजे कित्याक 5 जाण एकठांय येवपाक जाय म्हणलो. आनी मागीर तो एरिथमेटीक सांगतालो सदांच. हेंकां कळना रेव्होल्युशनरी गोवन्साक कितें 65% इज अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट and 35% विथ द गव्हर्नमेंट. 65% हे डिवायड जाला, आर्जीन डिवायड केला म्हणून आमी पडले, म्हणून बीजेपी येयले. बोवाळ मारतालो. सडन सगळें चेंज. 5 बोडयो थंय दवरल्यार एक बोडी घेतला आनी पळय मोडाना म्हणटा तो. तेन्ना म्हणलेली आतां मोडाना म्हणटा. हे जर असले जर राजकारण जर आमी करपाक लागले आनी हे जे आमकांय बी टीम म्हणटा, जेन्ना आमी जेन्ना एक पावल फुडें मारता, आमी हरशी हे न्हू आमी न्यू पॉलिटिकल पार्टी म्हणून आमी जर गोंयचे चिंतून जर आमचो इगो सगळ्यांक जर आमी कोणाक कितें म्हटलां तें फाटीं दवरून गोंयाक लागून जर एक स्टेप फुडें घेताले, हे आयज अशें नाटक करता की आपुणूच सरकार करतले आनी आपुणूच राजाय म्हणटात. आनी केजरीवालाची संवय आसा. जेन्ना जेन्ना इलेक्शन येता तो गोंयांत येता, पयलीं म्हटल्यार तो व्हडले लूज हातीचे शर्ट घालतलो, लांब शर्ट घालतलो. म्हणजे तो टेलराक जॉब घेवंक कळना काय हो मुद्दाम करता काय म्हाका खबर ना. हे मुद्दाम आतां तो जर हांव अमित पालेकरा कडेन मागता तूं बरो न्हेसताय, तूं बरो शर्ट घालता, तेकाय बाबड्याक एक बरो शर्ट दी, बरे शर्ट टेलरा कडेन व्हर. आमच्या गोंयांत बरे बरे टेलर आहा गोंयकार, बरे सूट बीन बरे शिवता. तेंच्या कडेन बरो सारको शर्ट शिवून घे. लोकांक तुम्ही लूज शर्ट घालून पिशे काडनाका. 65 करोडाचो तुम्ही तो शीश महल बांदलो म्हणून तुमकां लोकांनी उडयले हांगा. आनी आयज तुम्ही सांगतात की आमी एकटे वचून सरकार करतले. हांव इतलेच तेका हे आम आदमी पार्टीक सांगपाक सोदता, कांयच करूं नाका. व्हॉलंटियर बिलंटियर कांयच न्हू. एकूच कॉमन 40 कॅन्डिडेटांची प्रेस कॉन्फरन्स घ्या. त्यांच्या वांगडा दुसरो मनीस पासून नाका, इलेक्शन एजंट पासून नाका. सोड 40 कॅन्डिडेटांची फक्त कॉमन प्रेस कॉन्फरन्स घ्या की हे आमचे 40 कॅन्डिडेट आनी आमी तयार आसा म्हणून. चल तेका मागीर तूं फुडें काड, आमकां फरक पडना. तेका तूं चेंज पासून कर, पूण 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी 40 कॅन्डिडेट उबे कर आनी फुड्यान दवर केजरीवालाच्या स्टेजीर. आतां तुजी म्हापसा मिटींग आसतली आनी खंय पणजे मिटींग आसतली, वॉटेवर खंय मिटींग आसतले, त्या मिटींगेक तूं 40 मनीस दवर. जेंच्या कडेन टोटल 40 मनीस ना. आख्खो हांगा पणजे तेंच्यांनी प्रोटेस्ट केलो कितें मिडिया पर्सन आनी पुलीस चड आसले, पूण हे 20 जाण आसले. मिडियाकूय खबर आसा बीजेपीच्या बद्दल कितेंचेर तरी प्रोटेस्ट केल्लो तेंच्यांनी. जेंच्या कडेन 40 टोटल मनीस ना ते सरकार करपाची गजाली करता. जे बीजेपीचे बुराक दाखोवपाक 2 जाण घेता, 2 जाण फाटल्यान मायग्रंटांक दवरता आनी झेंडा लायता थंयसर, ते आयज म्हणटात आमी सरकार करतले. म्हणजे कसली गजाल आनी कितें म्हणून हेंकां म्हणपाचें. म्हणजे हेच्या इतलेंच कळटा की हेंकां आयज अमित शाह येतलो, बीजेपीचे आपाचेर उलयतलो, केजरीवाल येतलो, तेजेर उलयतलो, नॅरेटिव्ह सेट जातलो की आप वर्सीस बीजेपी. आनी बीजेपी सदांच ते करता. तेंकां आम आदमी पार्टीक आतां दिल्ली तेंकां खबर आसा कितें जालां तें. केजरीवालाच्या भायर कित्याक आसा तो जर थंय मस्ती करीत तो भितर पावतलो, सगळ्यांक खबर आसा. पंजाबान काँग्रेस आनी आपाची झगडी चल्ल्या, सो ते एकामेकाच्या अगेन्स्ट आसतले. सो गोंयांत तेंचे जावपा शकना आनी गोंयांत हांगा वोट स्प्लीट करपाक कोण तरी जाय तेंकां. आनी हे वोट स्प्लिटर आमी कित्याक म्हणटा की आयज जेंची एक्झिस्टन्स प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन ना आनी जे दिल्लीकारां दिल्लीच्यान हांगा येता आनी स्वता वोट स्प्लिटाची गजाली करता, बोडयो मोडून दाखयता, ते जर आपूण इंडिव्हिज्युअल वयता म्हणटा जाल्यार वोट स्प्लिटरूच जातले. आत्ता तू म्हणलं की सगळे तू अलायन्स करपाक खातीर तुमची हे दवरतलो
सगळ्यांकडे अलायन्स करता आणि तू आपाची डायरेक्ट ओपन आपाचे ओपन म्हणजे त्यांच्यानी डिक्लेअर केला ना ऑलरेडी. आपण आम्ही त्यांना दिसले पण त्यांच्यानी आज त्यांचोच लिडर येऊन सांगता की आम्ही इंडिव्हिज्युअल वयतले आणि आम्ही 40 सिटाची पण आमचं सरकार हाडटले स्टेटमेंट दिला त्यांच्यानी. पण आमच्या सायडीच्यान आम्ही त्या काकांनीच्या नाव बसतलो थंय आणि हांव ताका आपयतलो बाबा यो डिस्कस करूया, काकांनी खावया, च्या पिवया, अलायन्साक तू रेडी आसा, पोगोबिलाक तू रेडी आसा, लँड प्रोटेक्शनाक रेडी आसा, तू सांग या पुढे. केन्ना आपयता तू केन्ना आपयता आपयता बेगीनूच आपया. तुम्ही म्हणले इगो आम्ही सायडीक करूया तुम्ही आणि विजय सरदेसाय, पण तुम्ही तुमचे इगो आसलो पयलो कितें एक्विजिशन सिरियस ना. एक्विजिशन एक्विजिशन 100% एक्विजिशनूच जातले आमचे. तेचेर काय घेयना कित्याक ते प्रॅक्टिकली जाल्ले आसा ते सगळ्यांनी पयल्ले आसा. बट ते जर हांव म्हणटा जर कोण आपली मिस्टेक जर करेक्ट करता, जर ह्या पोगो बिल ना लँड प्रोटेक्शन ह्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जर तो रेडी जाता डिस्कस करपाक आणि एक प्रोग्राम जर सगळे मेळून जर फायनल करता जाल्यार ह्या बीजेपी उडोवपाक लागून आमकां एकठांय येवचें पडटलें. हें आमचें मत आसा. फाल्यां हांव जर हांवें तेका एक्विजिशन केल्लें हांवें हें सांगलेलें म्हणून जर हांव जर तसोच रावलो जाल्यार फाल्यां गोंयकारूय म्हाका पिसो म्हणटले. आयज जर तुमी पळयत आम आदमी पार्टीचेर तुमी मुद्दाम तो येता कोण येता खंयचोय मिडिया चॅनल ओपन करा तेची कॉमेंटूच वाचा. अख्ख्या ते 100 कमेंटांतले 2 पासून जर पॉझिटिव्ह कमेंट पडले आम आदमी पार्टी जाल्यार ते सरकार करता. 2य पडना 100रांतले. ही परिस्थिती आहा. सो आमकां आमची ती परिस्थिती करून घेवपाची ना. आमकांय खबर आसा की आमच्या कडेन तितले आयज फंड्स ना, आमच्या कडेन आमी तितलो पॉवरफुल कॅम्पेन आमी करपाक शकना विदाउट फंड्स. आमचे रेस्ट्रिक्शन्स कितें आहा ते आमकां खबर आसा. ह्या 7-8 वर्सान आमी खुबशे गजाल शिकलेले आसा आणि जर आमकां गोंय वाचोवपाक जाय जाल्यार बीजेपी घरा धाडपाकूच जाय. त्या धाडपाक लागून आमी न्यू पॉलिटिकल पार्टीजान आमी एक स्टेप फुडें मारला. सो आतां ते फुडें ते स्टेप्सान फुडें आमच्या वांगडा चलतले काय ना हे ते डिसायड करतले. जर ते ना जाल्यार आमकां जोर लावचो पडटलो, आमकां आमची पावर लावची पडटली, भुरग्यांक लीव घे म्हणची पडटली, तांपर म्हणचें पडटलें. ओके, थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.